अधिवेशनात सरकारान म्हादय बाबतीन जर सकारात्मक भूमिका घेतली जाल्यार आमी सरकाराक तेंको दितले अशें रेव्होल्युशनरी गोवन्साचो मुखेली मनोज परबान म्हणलें। विर्डीत जाल्ल्या सेव्ह म्हादय सभेचेर बहिष्कार घाल्यार रेव्होल्युशनरी गोवन्स पक्षान सभेच्या दुसऱ्याच दिसा मुख्यमंत्र्याची भेट घेवन म्हादय विशींचो तांचो जाहीरनामो मुख्यमंत्र्याक दिलो आनी त्या जाहीरनाम्यात सरकाराचो तेंको मागला। म्हादय विशीं पयलीं सावनूच विरोधकां सयत वचनासतना आरजी वेगळी राविल्ल्यान आरजी म्हादय विशींच्या एकजुटींत फट घालपाचें काम करीत आसा असो आरोप जायत आसा। आमचो जो टुगेदर फॉर म्हादय मुवमेंट जो आमी चालू केला तो मॅनिफेस्टो केला तो आयज आमी 39 जे आमचे आमदार आसा तांकां सगळ्यांक दितलो, ऑलरेडी स्पीकर सराक दिल्लो आसा, आतां आमी सीएम सराक दिवपाक जाय। हो मॅनिफेस्टो तेणी सपोर्ट करपाक जाय, हो कॉज तेणी सपोर्ट करपाक जाय आनी विजन तेणी सपोर्ट करपाक जाय। म्हादयक लागून सपोर्ट करपाक, सीएमाक सपोर्ट करपाक, एसेंब्लीन सपोर्ट करपाक आमचो आमदार आसा आनी 100% जेन्ना म्हादयचो विशय येतलो तेन्ना आमचो आमदार उलयतलो आनी म्हादय सायडीनूच उलयतलो। गव्हर्मेंटाक सपोर्ट म्हणल्यार गव्हर्मेंटाचे कितें स्टेप्स आहा ते पळोवपाक जाय, ताका लागून जे डिस्कशन जातले 2 दिसांनी तेचेर सगळें अवलंबून आहा की सरकार कितें स्टेप घेता ते। सरकार जर पॉझिटिव्ह स्टेप घेता, सरकार जर लोकांनी दिल्ले सुचोवण्यो जर आयकता जाल्यार सपोर्ट करपाक कोणाकूच प्रॉब्लेम